खंयच्याय फेस्टिवला खातीर कांपाल ग्राउंडार तात्पुरते स्ट्रक्चर उबे करूंक जीसीझेडएमएचे परवानगीची गरज ना म्हूण गोंय सरकार ठाम. दुसरे वटेन कांपाल ग्राउंडार सरकार जीसीझेडएमएचे परमिशन घेनासतना उठसूट परवानगी दिता ताचेर एनजीटी तापला. हालींच 15 ते 20 डिसेंबर मजगतीं कांपालार सेरेंडिपिटी फेस्टिवल जाल्लो. आतां एनजीटीचे पुणे खंडपीठान गोंय सरकार, लायसनिंग ऑथॉरिटी आनी सेरेंडिपिटीचे आयोजकांक सारकी परवानगी घेवंक ना म्हूण नोटीस काडल्या. There is a stay from principal bench NGT in Mehdad and Shamsundar Dalvi case. Now we have gone that meeting 113 till meeting 162 should be, all the permission should be cancelled including this. And serendipity was done, music, even sound permissions were not taken. You go and ask, there were no sound permission because it was done politically. No permissions were taken. So we have gone and the matter is kept on 3rd January to be heard. दुसरे वटेन वायन फेस्टिवल आनी फूड फेस्टिवलांच्या आयोजनाचेर एनजीटीचे शोकोज नोटीसीक हायकोर्टाचे एकोडे खंडपीठान दिल्ली अंतरीम स्थगिती हायकोर्टाचेच दोट्टी खंडपीठान काडल्या. तात्पुरते तंबू घालून कसलोच महोत्सव वा कार्यावळ केल्यार ताका जीसीझेडएमएचे परवानगीची वा हरकत ना दाखल्याची गरज ना अशें 3 मे 2017 जाल्ले जीसीझेडएमएचे बसकेंत थारिल्ले. ते बसकेंत वांटेकार जाल्ल्या सगळ्या वांगड्यांक एनजीटीन आतां नोटीस काडल्या. ह्या महोत्सवांक लागून जाल्ल्या पर्यावरण इबाडाक तांकां जबाबदार धरून तांचेर कारवाय कित्याक करची न्ही काय म्हूण नोटीस. Without the permission of GCZME, you cannot take this thing. And this was noted in application 65 of 2017 when all the members were personally settled by and they were issued a show cause by the NGT, which they had challenged in the High Court. After challenging the High Court has that day vacated and told NGT to go and to GCZME to go and answer that show cause. ह्या वांगड्यांचे वतीन जीसीझेडएमए एनजीटीचे कारणां दाखय नोटीशीक जाप दिवंक शकता अशी सूट हायकोर्टान जीसीझेडएमएक दिल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी.